शिवाल मेगिरी विंद्राल काणी सांगतास. एक गावात शिवा रुक्का मुला निधन असता. त्यांना विंदूर येऊन त्या जंगारी देवता असता. त्यान शिवा तकदोन चढता. त्यान खावचे वत्ता. त्यान विंदूर सांगता शिवाल शिवराया शिवराया देखोन मग खाय नकरा म्हणता. हांव तुका कष्ट कालारी उपकार करता म्हणून सांगता. पाप लेकून सोडता. अनेक दिवस शिकारी करतलो. शिकारीक सदूर वतास. तेन्ना शिवा रुक्का मुला निधन आस. शिवाक बली बिसिता. शिवा ताजे भितर शिकून बसता. तो होडान बाब घालतास कर्ण. तेन्ना विंदूर मामा एक आयकता. तो धांवन धांवन येता. आपणे दंतांत पुरा बली पुरा कुडकी कोण घालता. तेन्ना शिवा भायर येता. विंदूर मामाक धन्यवाद म्हूण सांगता. ह्या काणयेंत तुका सरमलेरी कोणाकची उपकार केलेरी त्यांनी खंडीत पावताची. एक गावांतू एक लुराय आशिल्लो. ताण दोन गुडा ओट्ट दोन खीर घेतले. एक रात्री ताण एक खीरू तेगेल न्हिदोच कुडांत लांबयले. हेर दुसकाण खिर्राक म्हणलें तूं नाश जा. तुगेल राज्य पुरे नाश जावं. तुगेल जेवण पुरे नाश जावं म्हूण खिर्राक शाप दिले. रायाक कोप येवन ताण गुडा बागील काडले आनी वच ताकाण म्हूण सोडले. आनेक एक खिरू तेगेल न्हिदोच कुडांत लांबयले. हेर दुसकाण खिर्राक म्हणलें तूं लायक जा. तुगेल राज्य पुरे लायक जावं. तुगेल जेवण पुरे लायक आसन म्हूण खिर्राक आशिर्वाद दिले. रायाक खूश जाले. दोग जाणाल गुणू इते आशी. इते म्हळ्यार एक खिरू वायट जनलो ठट जावचें आनी एक चांग जनलो ठट जावचें. चेडूवान केन्नाय लायक जनलो मेळना तुका. धन्यवाद. सगळ्यांके नमस्कारू. मेगेल नाव श्रीकांत पाई. आज हांव तुमकां एक टोपी विकतालो काणी सांगता. एक गांवांतू एक टोपी विकतालो आशिल्लो. तो सदांची टोपी विकून तागेलें जीवन खुशेर करता आशिल्लो. एक दीस टोपी विकता विकता ताका पुरो जाल्लें. स्वल्प आराम करया म्हणून एक व्हड रुक्का मुणा साबटा बसलो. ते बेसून तागेले बायलेन बांदून दिलालें जेवण जेवलो. जेवण जेतरी ताका जोर कुदवण आयलें. तशी न्हिदून पडलो. तागेल ग्राचाराक त्या रुक्का वयली स्वल्प मांकड आशिल्ली. त्या मांकडाक बुट्ट्यांतू आशिल्ली बणबणाची टोपी पळोवन उमेद जाल्ली. सकयल देवन सक्कड मांकड एक एक टोपी काडून वापस रुक्कार बसलींची. स्वल्प वेळान ताका जागी जाल्ली. तागेली बुट्टी पळोवन ताका आश्चर्य जाल्लें. तक्षण तो करते करते तागेली टोपी सोदिलें. आलोचन करता करता वयरी पळयतना ताका मांकड आनी तागेली टोपी दिसलें. त्या दृश्य पळोवन ताका खूब आयलें. नेल्यार आशिल्लें एक पातोर वेंचून तांगेल वयर उडयलें. मांकडाक अशें म्हूण कळ्ळी. रुक्का वयर आशिल्लें फल काडून तागेल वयर उडयलें. तेन्ना ताका एक उपाय आयलें. बुट्ट्यांत आशिल्ली एक टोपी काडून तागेल माथ्यार घाल्लें. मांकडान तांगेल हातार आशिल्ली टोपी तांगेल माथ्यार घाल्लें. मागीर टोपी काडून नाल्यार उडयलें. मांकडान तशी केल्लें. उग्गी पुरी टोपी बुट्ट्यांत घालून तेतून पार जाल्लो. मेकल काणयांक समाप्त जाता. ह्या काणयांत कोलची विशय कसो म्हणल्यार
खंयचेय कष्टात संदर्भाक एक उपाय असता. धन्यवाद. मिगल नावारना हांव एक वाग्गाल आनी एक फॉक्साल स्टोरी काणी म्हणटास. एक रानांतू एक वाघ आशिल्लो. त्या वाघान पुलाय प्राणी खावचे आशिल्ले. तेन्ना एक पाटी एक फॉक्स आशिल्लो. त्या फॉक्सान म्हणलें वाघाक एक किंग वाघ आस म्हूण, तूं ताका वचून खावका, मागीर तूं पुलाय प्राणी खावीत. ताकाची त्या फॉक्सान त्या वाघाक म्हणलें हांव तुका रिवरा लागीं व्हरता, थंय एक वाघ राबतास म्हूण. ताका त्या फॉक्सान त्या वाघाक वलते आनी ते तागेले सेम रिफ्लेक्शन पळोवन तो लेक आनीक वाघ आस म्हूण तो उडलो आनी मरलो. हांव काक मामाली गुबंजक्कल काणी सांगता. एक दिवस काक मामाल घर शेणाचें, गुबंजक्कल घर मेणाचें. एक दिवस जोर पावस येयले. काक मामाल घर ओळून गेले. गुबंजक्कल घर गट्टी जालें. तेन्ना काक मामू गुबंजक्कल घराक चमकले. तेन्ना गुबंजक्का बागील काडी. राब काक मामा हांव म्हगेल पिल्लाक तेल पुसितास. गुबंजक्का बागील काडी. राब काक मामा हांव बाबाक नाणयतास. गुबंजक्का बागील काडी. राब काक मामा हांव बाबाक न्हीद करयतास. गुबंजक्का म्हाका जोर शींक येता, बागील काड तुवें. राब काक मामा वयली काडतास म्हणून गुबंजक्का काडली. तेन्ना काक मामू सांगलो, गुबंजक्का हांव तुगेल्या घरकड न्हिदो येतवें म्हूण सांगलो. तेन्ना गुबंजक्का सांगली जायत काक मामा म्हूण सांगली. तेन्ना गुबंजक्का म्हणली तूं बागला येदूर न्हिदतवें. नाका बागील म्हगेल आंगार पडला रे. काक मामा तूं म्हगेल्या पडल्या मुला न्हिदतवें जायत म्हूण सांगलो. मागीर एक दिवस रात्री कुटुंब म्हूण सावन जेल्ले. तेन्ना गुबंजक्का निमगेली कशें तेन्ना काक मामा सांगलें हांव आजील घरकड चमकलेलें 7 चेडणें दिलेलें, 1 चेडणें कुटुंब केलें. तशी सांगता मागीर सकाळीं पळयतना गुबंजक्काल पिल्लयना, काक मामयना. मागीर तिका कळ्ळें, तिका जोर कोप येयलें. ताकाची ती मिरसांग वांटून हें कोणा जाय म्हूण सांगली. तेन्ना म्हाका जाय म्हूण सांगलो. तेन्ना ती ताका दिलें. तेन्ना तो खाल्लो. तेन्ना तो खाल्लो. तेन्ना ओंकू केलो. तेन्ना 7 पिल्ल्याकय ओंकू केलो. तेन्ना ती गुबंजक्का 7 पिल्ल्याकय व्हरून नाणून न्हिदस करयलें. ती न्हिदली. थँक्यू. म्हगेलें नांव मेघना. हांव बेत्तानी स्कूल पुत्तूर. हांव आजी ध्रुवाल काणी सांगता. एक कालांतू उत्तान पाद म्हूण एक राय आशिल्लो. ताका सुरुची आनी सुनीती म्हूण 2 जन बायल आशिल्लीं. सुरुची बारी चंद आशिल्ली. रायान केन्नाय तिगेल उठूं वचचें. सुनीतीक ताईंची बायल एक घर बांदून दिलें. त्या घरा भितर सुनीत आशिल्ली.
सुनीतीक एक 5 वर्सात ध्रुव म्हणून एक चेडूं आशिल्लो. ध्रुवा कान्नार पांयार बैसोंक म्हणून गेल्लें. आसतना वतना थंय बापसू लागीं सुरूची बैसून आशिल्ली. सुरूची ध्रुवान आसतना वतना थंय सुरूची कोप येता. हाता जावन तांडून पडटा. आनी तूं कान्नार पांयार बैसोंक म्हणून आसल्यार तूं मिगर पोट्टान जन्म येवका. तूं देवाला वचून मागूका. देवाला वचून माग म्हणून सांगता. ध्रुवा रडू येता. रडता रडता वचून अम्माला सांगता, अम्मा मावेन म्हाका कान्नार पांयार बैसूं सोडणी. हांव देवाला वचून मागूका के. अम्मा देव खंय आसा अम्मा. त्याची तागेल मनान तूं. राती न्हिदा उठून रन्ना वता. रन्ना वता वता आसतना थंय नारद मेळटा. नारद सांगता, चेडा खंय वतास तूं. तेन्ना चेडूं सांगता, म्हाका कान्नार पांयार बैसतना मावेन म्हाका पोट्टार जन्म येवका के. हांव देवाला वचून मागूका के. नारद हांव कशी देवाला मेळचें म्हणून सांगता. नारद सांगता, कसं म्हळ्यार तूं एक पांयार राबून देवा आपोवका. आपोवचें म्हळ्यार नामस्मरण करका. तो खंडीत तुका नमगता. सांगिल्लें निमगिल्लें दिसता. ध्रुवा खुशी जाता. रन्ना वचून एक पांयार राबता. एक पांयार राबून नामस्मरण करता. खावचाना जेवचाना सगळो दीस देवाक आपयता. देव प्रत्यक्ष जावन लिमगीता. चेडा कसो जावका तुका लिमगी. ध्रुव सक्कर सांगता, हांव तुका त्याच गांवांत चोड राय कोन्न सोडटा. तूं व्हड राय जाता म्हूण सांगता. तूं व्हड राय जाता. तुका हांव दिवचें वर. तुका एक व्हड नक्षत्र कोन्न दिवता. तुमकां एक व्हड नक्षत्र दिसता. तुमी आकाशा वयर पडलेल्यार व्हड नक्षत्र दिसता. त्याची ध्रुवा नक्षत्र. त्या निमित्त आमी देवा केन्नाय नमगून देवा विश्वास दवरून घेतल्यार देव केन्नाय आमकां हात सोडना म्हणून ह्या काणयेंत कळटा. धन्यवाद. सोमू सोमू खंय आसना तूं. तुका एक काणी सांगया म्हळ्यार खंय वचून बेसतकी. दवाक गोतू असो व्हडणे तुमकां पुणी सांगता. हांव अकबर आनी बिरबलाले काणी सांगता. एक गांवांत अकबर म्हळ्यार एक राय आसता. ताका बिरबल म्हळ्यार एक मंत्री आसता. अकबराक बिरबल म्हळ्यार भारी मोगू. अकबर बिरबलाक मत्तर बेसेत म्हणून आसतना आशिल्ले पुरा जनाके अकबरा वयरी कोपू. तशें आसतना एक दिवस बिरबल वेळकोन येता. तेन्ना आसतना आशिल्ले पुरा जने पळय कितले वेळकोन आयला बिरबल म्हणून उलोवन घेताची. तेन्ना अकबर नेमगीता, इतल्या बिरबला इतले वेळकोन येता आयला म्हणून म्हणटा. बिरबल म्हणटा, कसं सांगची राया, मेगेल नातच नव्या. ताका समाधान करचे भितर इतले वेळ जाल्ला म्हणून म्हणटा. तेन्ना अकबर म्हणटा, एक चेडणाक समाधान करच्याक इतले वेळ व्या म्हणून म्हणटा. बिरबल म्हणटा, चेडणाक समाधान करचे म्हळ्यार कष्टच सान काम नाही म्हणून म्हणटा. तेन्ना अकबर म्हणटा, तशें जाल्यार पळोवया तूं चेडू जा तुगेल आज जाता म्हणून म्हणटा. तशें आसतना बिरबल नेल्यार पळोवन जोर रडता. अकबर निमगीता, कसो जाल्लें ना इतली रडतस. बिरबल म्हणटा, म्हाका संसान कुडको कोन्न दी कब्बो म्हणून म्हणटा. बिरबल अकबर संसान कुडको कोन्न कब्बराशी हाण घालता. तेन्ना अपास जोर रडता. हात पाय मान जोर रडता. तेन्ना अपास निमगीला आनी कसो जाय म्हणून म्हणटा. म्हाका ते संसान कुडको केलेलो कब्बस पळय सगळो कोन्न दी म्हणून म्हणटा. तेन्ना अकबर, हय्यम्मा म्हाका बिनी जायना. बिरबला तूं वापास बिरबला जा, हांव वापास अकबर जाता. म्हाका आज कळलेला चेडूवांक समाधान करचें देव पळोवन घेवचें म्हळ्यार इतली कश्ट आसा म्हणून म्हणटा.
तशी आमकां ह्या काणयेन कसं कळत म्हणल्यार चेडूवांक समाधान करच्या जाव पळोवन घेवचें म्हळ्यार कितली कश्टां काम म्हूण कळटा. ताजे खातीर आमी आमगेल आनमाका आमगेल मलगड्यांक केन्नाय आभारी जावन चंद कोण पळोवन घेवन सुका. धन्यवाद. मिगेल काणे नाव जावन आसा कोल्लो बुद्धी शिकलो. एक रान्ना लागून आशिल्ल्या शेतांतू राम नांवा शेतकारान घोडो काळंगा वाडयली. जाल्यार एक कोल्लो सदर रात्री येवन ते खावंक घालता आशिल्लो. कोल्ला भिवोच्या म्हणून रामान एक पोरणे अंगोल्याचे बेरचप्पा करून तेगे शेतान दवरलो. जाल्यार तो कोल्लो भिल्लो ना आनी वापस काळंगा खावंक घाली. कोल्ल्याक कशी पुणी बुद्धी शिकोवची म्हणून रामान मस्त आलोचन करून एक उपाय केलो. रामान रान्ना वचून एक झाडा दीक हाडलो आनी एक काळे रंगा बुडकुल्याक तो दीक दाटू थापलो. मागीर धवे रंगान दोळे आनी तोंड केल्लो आनी एक बड्डेक घट्टी बांदून कोल्ल्यान येवची वाटेरी राबयलो. मध्यरात्री वेळार कोल्लो थंय आयलो आनी कू तशी आवाज केल्लो. कोल्ल्यान हगूर माती मुखार घालून शेतां भितर रिगलो. कोल्ल्याक तागे मुखारी रामान राबयलेलो बुडकूल दिसलो. धवे दोळे धवे तोंड. कोल्लो भिल्लो. ताका दिसलें की तो बुडकूल आपणाक पळयता म्हणून. मागीर कोल्ल्यान येदे धैर्य करून म्हणलें, तूं कोण रे तूं म्हाका कित्याक पळयता म्हूण. जाल्यार दोळ हाल्लो ना ती पळोवन कोल्ल्यान आनी येदे धैर्य करून चिक्के बुडकुला लागीं गेलो आनी तागे हाता पणजी बुडकुला वयरी मारले. रामान थापील दिक्का निमित्त कोल्ल्याल पंजे थंय अणसले. कोल्ल्यान म्हणलें, कोण रे तूं आनी म्हाका तूं आतां कित्याक धरता. सोडी म्हाका सोडी सोडी. सोणावे राब तुका तो राब म्हूण सांगून आपणाले दोनी पांय बुडकुल्या वयरी मारलो आनी पांय वयर थंय अणसला. आतां मात्र कोल्लो भिवून गेल्लो. ताका दिसलें की हें कसो की विचित्र प्राणी आपणाले हात आनी पांय धरला. आतां तो आपणाक खावन घालता म्हणून. मागीर गडबडीन कोल्ल्यान आपणाले बाल आनी मुसुंड सक्कळ बुडकुल्या वयरी अणसान घेतले. मागीर रात्रभर कोल्लो थंय व्हरलो. सकाळीं रामू एक बड्डी घेवन आयलो. चोरा इतले दीस मिगेल शेतां काळंग खाल्लेले. राब तूं आतां मिगेल बड्डे मार खा म्हूण सांगून रामान कोल्ल्याक बड्डेन 4 पेट्ट सोडले आनी घुडा घालून सरकारी अभयारण्यांत व्हरून सोडले. वांचून व्हरलेलें व्हड नशीब म्हूण लेखून कोल्ल्यान आपणें व्हरलेलें जीवन अभयारण्यांत काडलें. ह्या काणयेचे मूल अर्थ कसो म्हणल्यार प्रवृत्तींच निवृत्तींच कार्याकार्ये भयाभये म्हणून श्री कृष्णान भगवद्गीतेन सांगला. हाजो अर्थ कसो म्हणल्यार कसो कोर येत कसो करून नज तशीची खंयच्या भीव येत खंयच्या भिवच्या नज. हे विशय अर्थ करून घेतिल्ल्या मनशाक एकय प्राणीक कष्ट म्हणलें लिहाना. कोल्लो सुरवेक बुडकुल्याक दोळ्याक पळोवन भिल्लो. जाल्यार ताका चुकी न्हय. मागीर कोल्ल्यान अदीक प्रसंग करून आपणाल्या दोनी हातां पंजे बुडकुल्या वयरी मारले. थंय शिरकोन पडलो आनी तशी कोल्लो बुद्धी शिकलो. देव बरें करो.
मक परीक्षा करताल परीक्षकांक आणि मिगेल काणी निरीक्षे करताल निरीक्षकांक. मिगेला सादर प्रणाम. हाव कित्तूर राणी ಚೆನ್ನಮ್ಮ हर हर महादेव हर हर महादेव. कित्तूराच्या सना गाव ककाटीची देसाईल दुव. मक्क मिगेला अम्माल मोग चड वर्ष मेळली जाल्यार मिगेला नमक मोगारी होड केल्ला. तज्जोटची मक्क घोडा सवारी धनुर्विद्ये आणि तलवार विद्ये दिवयसिला. मिगेल 15 वर्षारी बेटे कैला कित्तूरा देसाई मल्लसर जलवैरी अनुरक्त जाऊन तांगेला दोन्ही बैल जाऊन कित्तूरा मने चमकली. थंय तांणी राज्यभार करता असताना तांकां सुप्त सलहे सूचने दिवन तांगेल पुत्ताकय तलवार विद्येंतू पारंगत केल्ला. एक पटी मिगेल सर्वस्व जावन आशिल्ला मल्लसरजा मराठा पेशवे लोट्टू संदाना म्हूण चमकलीची. 6-7 वर्ष जाल्यारी वापस येनींची. जना पेटोवन पळयल्यारी तांकां पेशवेन बंदी करून आशिल्लीची. हुशारना तिला कित्तूरा वापस हाडला. तांणी कित्तूरा माती पळोवनची दैवादीन जल्लीची. तांगेल पोतू शिवलिंग रुद्रसराजाक पट्टाभिषेक केला. तक नक्का नक्का म्हळ्यारी अण्णा बंदी केला लालवैरी सेट तिरसुका म्हणून चमकलो. ब्रिटिशाल सहकार घेतलो. मुखार ताणू शरणाशी असता त्या तांबडी मुजडा त्याकर मिगेलागी कप्पा निमगू चैला हावदित्व कप्पा तुक्क तुगल जीवा वैराश असला अत्तवस म्हणून पेटैला. मुखारी मिगेल क्षयरोगा नेमती मिगेल पूतू सरलो. तगेल जागेरी शिवलिंगप्पा म्हळ्यार चल्लाक दत्त घेवन तगेल पट्टाभिषेक केला. तगेल पर हांव राज्यभार करता असताना डालौजीन दत्त घेतील चलड राज्य वैराधिकारना तांगेल राज्य ब्रिटिश तांक सेर्वुका म्हणून नीती केल्या. त्या करेन मक्काची तुगेल राज ब्रिटिश तांकां सोडली म्हणून संदेश पेटयला. हांव युद्ध सिद्ध केला. त्या युद्धांत त्या तांबडी मुजडा त्या करे दिश मारून तांगेल सैन्य जल तितली दूर पेटयला. हर हर महादेव. मोगा जनानो हांव तुमकां सांग चितलेची तुमगेल देश स्वतंत्र कंचे विदेश तांगेल हाता सोड दिवन कंची तुम्ही पुरे एकमत्यारी सहबाळवे रस्याची. हर हर महादेव हर हर महादेव. धन्यवाद. नमस्कार, मगर नाव दर्शन. आज हांव तुमकां एक कहाणी सांगता. हस्ती आनी दर्जी. एक गांवां एक हस्ती आशिल्लें. ते हस्ती नावचे तले वत आशिल्ले. तकड वच्चे वाठार एक सिवोचे दर्जी अंगडी आशिल्ली. त्या अंगडी लगे दुराबत आशिल्ले. त्या दर्जी ताका खावचे केले दित आशिल्ले. एक दीस कशें आशिल्लें त्या दर्जी कोपार आशिल्लो. त्या हस्तीकूच नाशिल्लो. त्या हस्ती तकड वचून दुरापलेले. मागीर त्या दर्जीन कसं केलें त्या दर्जीन सिंहोचे सुई काडून तागे सुंडिलींतून कोंबले. त्या हस्ती नावचे चंकले. नावून दत्तन मागशी येताना माती घेवन सुड्डिलीन धरले. मागीर दर्जी अंगडी लगी येदूर राबले आनी तागेल आंगार उडयले. तागेल आंगार पुरे चिची दिले. ह्या काणीची नीती माडी कसा गुतस की कोण वाईट काम करता ते तांकां मागशी मेलता. धन्यवाद. सगळ्यांकय नमस्कारू. मिगेल नाव प्रेरणा एन पै. आज हांव एक दिवडाला आणि मुंगुसाला काणी सांगता. एक गांवांतू एक ब्राह्मणू आणि तगेल बायल आशिल्लींची. तांकां एक सन चेडू जावन आसता. त्या चेडूलो टोट्टू खेळू कोणीय ना म्हणून त्या ब्राह्मणाल बायल एक मंगूस पसून आसता. त्या चेडून आनी त्या मुंगूसू भारी लायक दोस्त आसताची. एक दिवसू ब्राह्मण तगेल कामा निमित्त भायले गावा वचून आसता. त्या समयारी घरांतू उद्दा सरत येयला म्हणून ब्राह्मणाल बायल एक कळस घेवन उद्दा भरून आयतला बाय सरता. तेन्ना ती मुंगुसा पोवन सांगता, पळी मुंगुसा, घरांत तू कोणेय नांची. तू घर ये पळोवन छल्डाके पळोवन घेवं का. भायर खंय वचूं नाका. हांव तितले भितरी उद्दा घेवन येता म्हणून ती भायर सरता. त्या समयारी एक हळद वडकंडे दुखून भितर येत आसता. मुंगूस ताज वासुंगून कंचकी एक दिवड अंगेतस म्हूण ताका सोदिताना त्या दिवडाक चलडाल पडला वच्चे दिसता. मुंगूस चलडाल रक्षणे गतिरी दिवडा वयर उड्डून लढाई मारता. लढाई जोर जोर जावन मुंगूस दिवडा मान करता आणि मुंगुसाल तोंड भर रगत जावन आसता. तितले म्हणटाना
मुंगुसाक चेडा लम्माने शब्दू ऐक पडता. त्या धान वचून बगला लागी ती जल्लार पूरा काणी सांग्या म्हण आशेन रपून असता. चेडा लम्माने येऊन पळयताना मुंगुसाल तोंड भर रगत पडून ती भय करता. ती लेखता, अय्यो देवा, हा मुंगुसान मेगेल चेडा मान कळला मू, आता कस करच्या म्हण तिगेला आत्ता असेल कळसू काण मुंगुसावर जज्जून घालता आणि रडत भितर चेडा सोदित धावन वता. जला कस पळोच्या चेडू चंद कोण पडला हसत खेळतस आणि नालार पळयल्यारी एक हडद वड मोन पडला. तेदन तिगेल चुकी पश्चाताप जाता. ती लेखता, अय्यो देवा, हांवें कस चूक केला, आमगेले चेडा वांचेलाल मुंगुसा मान कळली मू, आता हांव कस करच्या म्हण पश्चाताप भोगत रडत बसता. हा कांडेनी ती कसं म्हळारी आम्ही कसले काम कोरका चलारी दोळ्यान पळयलारी 2 वेळा ता समकी तपकी मुळालोचन कोरनो एक निर्धारा येऊ का. धन्यवाद. आज यूथ ऑफ GSB कार्यक्रम ಚೆಲ್ಡುವಾಲ್ ಕಾಣಿ ಸಂಚೆ ಭಾರಿ ಚಂದ ಇರ್ಜಲ್ಲ ಸಕಾಣಿ 9:30 सूर जलेला आणि काही जतस इवन एंट्रीज मस्त आयलेची लेकील पसी चड आयलेची आणि दूर गांवां दकोनू मणिपाला दकोनू पुत्तूरा दकोनू आणि मंगळूरा दकोन चेडू आयलेची आणि आनमान केलेले एफर्ट्स दाखयतस आज मस्त. ताजे निमित्त चेडवान मस्त प्रयत्न केला आणि काणी फुडली आमगेल सनपणाची मम्मान आज्यान अम्मानी सांगिल्या काका मामाल काणी मस्त रिपीट जाला बट ती काणी फस्ट काणी आमकां आनमान सांगिली. ताजे निमित्त हें केन्नाय आनी कंटिन्यू जेवका म्हूण हांव रिक्वेस्ट करतास. इता म्हळ्यार चेडवांक आजकाली यूथ पुरे आमी पळयताची पुरो जनाक यूट्यूब फेसबूक असल पुराय हांत मिडियांत वतसाची बट काणी म्हळ्यार ते आनमान घरान दखून कोरका म्हणून मिगेल रिक्वेस्ट हे चेडवांक आनी काही प्रोत्साह कोन आनी सण चेडू आयलेची तांणी येद्रा येवन उरलेले चंदाई धैर्याक आमी दिवका. थँक्यू.